गाडी घेता फिडरार खंय भोंवता खंय फिडर फॉल्टी जाला हें पळोवपाक आमदाराची जबाबदारी म्हणजे लोक बिंदास फोन मारता. आमी एका क्लिपान निलेश काबरला आमी पळयलो की सत्री घेवन पावसान उबो आसा. म्हणजे दीस शोज द कन्सर्न. म्हणजे लोकांक लागून आमी वी आर देर फॉर द पीपल, वी वर्क फॉर द पीपल, बट समटायम्स इट हॅपन्स अशें जाता की लोक अपेक्षा इतली आसता की लायट गेली म्हाका धाकटी भुरगीं फोन मारून जाता काका आमी शिकपाचें कशें, आमची एग्जाम्स आर नियरींग, आमी शिकपाचें कशें, लायट वचून आमी कितें करप. तर ताका रिप्लाय कितें दिवप, फिडर फॉल्टी जाला म्हणून सांगप. वॉट शी अंडरस्टँड अबाउट फिडर फॉल्टी जाला आनी कितें फॉल्टी जाला म्हणजे ताका समजता कितें. तर ताका लागून लोकल हितून तुका अंडरस्टँड करपाक लोकांक सांगपाक खूब तें डिफिकल्ट जातालें. रिसंटली आमी पिलेन भागात जो एक्सेस पावर आसलो पर्वरचो तो पर्वरचो पावर आमी सालिगांव ट्रान्सफर केलो, सालिगांव हाडलो आनी ताका लागून आमकां केबल ले करचो पडलो. आनी हो केबल घालता आसतना लोकांचे ऑब्जेक्शन्स, लोक थंयसर केबल घालतना म्हणटा की आपल्या दारान पडो नाका. पण हें काम करप कशें, जर हें काम करपाक बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमकां जाय आसलो, एंड वी से बेजिक्स इन प्लेस, हें करपाक लागून खंय तरी तोडफोड खंय तरी कट करपाचें, आमकां कितें तरी सॅक्रिफायस करपाची गरज पडटा. आनी ताका लागून ते खुबशे लोकांक थंय त्रास जालो. डिपार्टमेंटा वाटेन हांव आतां साहेबा कडेन उलयतालो की 1 year पास, 1 वर्स पयलीं तो केबल ले केलेलो. फाटले जात्रेक शांतादुर्गेची जात्रा आसली, फाटले जात्रेक केबल ले केलेलो. जात्रा आतां परती 30 तारखेर जात्रा आसा. तर हे फाटल्या 2 दिसांक तो आमी तो रिइन्स्टेट केल्लो आसा. पूण इट टूक 1 year टू रिइन्स्टेट वो जो रोड आसलो पळय, खणून सोडलो तो रोड आसलो पळय. वी हॅड टू फेस फ्यू एक्सिडेंट्स ऑल्सो. धाकटे भुरगे कोण पडून हात मोडलो, पांय मोडले, अशे प्रकार आमकां पळोवंक मेळटा. आतां सिमिलरली जेन्ना आमी इतलो मेजर वर्क दॅट वर्क वॉज अरावंड 8 crores, वो 13.5 कोटी 13 कोटी 70 लाखाचो टेंडर आसा आनी वो अत्यंत गरजेचो टेंडर. आनी हें काम खूब जावपाकूच जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता तुमकां हें काम हाडपाक आमकां खूब मेहनत पडल्या. कंटिन्युअस मिटिंग्स विथ द ज्युनियर इंजिनियर्स, विथ द सिनियर ऑफिसर्स ऑफ इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, तशेंच मंत्र्यां कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन, फायनान्सा कडेन आमी हें काम करून तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हो बेगीच्या बेगीन टेंडर जावन आमकां सालिगांव जो आमी खरेंच लायटीक लागून खूब आमकां सफर जाता, खूब त्रास जाता. म्हणजे आमकां स्वता आमदाराक जावं आमच्या बोर्ड मेंबराक चार लेसर सकाळी फातोडेर आमकां आख्खी रात आमकां जेवण जाता. जेन्ना ह्या लोड शेडिंग स्टार्ट जाता मंथ ऑफ मे जावं तेच्या पयलीं पावसाळ्या टायमान वेन द लायट करंट इज ऑल्सो डायवर्टेड. आमी वी आर द टुरिस्टीक डेस्टिनेशनाक लागून पंचायत आसा आमच्यो. ताका लागून अपग्रेडींग द टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स सरावंडींग एरियाज ज्यो आसा पळय ह्यो तितल्योच सपोर्टींग हें आसपाक जाय. स्ट्रॉंग मसलाक ती स्मॉल एक वीक मसल आसता. द वीक मसल इफ इज स्ट्रेंथन द स्ट्रॉंग मसल गेट्स द सपोर्ट. जर आमचे सरावंडींग जर सालिगांव जर तुमी सपोर्ट करशात जाल्यार यू विल सी दॅट द कलांगूट टुरिझम डेस्टिनेशन वील ग्रो and will be a better tourism destination if Saligaon is developed. लोकांक जर नाका तर आमकांय नाका, आमी ते डायवर्ट करपाक रेडी आसा. सो पंच आनी सरपंच आनी जयेश बाबाक विनंती करता की रस्त्यार खांबो घातलो म्हण जायना, रस्त्याचे बाजूर गावपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना अशी आमी वेवस्था करया. पूण तुमी हे सगळे मागणी करतले, आयकून घेतले असो विशय हांव तुमचे कडेन पयलो प्रस्ताव घालता. दुसरो जो आसा हांवें पयला की जयेश बाबान पयर एक स्टेटमेंट घेतलो की सरकारान कितें तरी 220 kVA स्टेशन हे आमचे बंद केले. हांवें काय बंद केलें, हांव चालू करपाक पडटा. खुबशी गोश्टी आमी आज न्यू करूंक सोदता. जे म्हजे पयलीं जो टेंडर जो चालू आशिल्लो तो म्हाका दिसलो की हो आज आमी न्यू हेचेर आसा, म्हणजे न्यू टॅक्निकी येयल्ली आसा, न्यू इन्स्ट्रुमेंट येयल्ले आसा, न्यू भशेन आमी काम करपाक जाय. फाटले कशें केल्ले ते भशेन जावपाक जायना. अनमॅन्ड स्टेशन एक 220 kVA अनमॅन्ड स्टेशन म्हटल्यार ते मनीस आसपाक जायना अशें स्टेशन डिझायन करपाक आमी हातीन घेतलेलें आसा. आनी एक्चुली पयलीं जेन्ना म्हाका मंत्री जालो 1 वर्स 4 म्हयने जाले, ती फायल अशी आशिल्ली ती फॉलोअप करून हांवेंच तेन्ना भाई आसतना आमचो मनोहरभाई आसतना तेकडे एप्रूव करून कॅबिनेटा एप्रूव करून ताका वर्क ऑर्डर दिवपाचे मागणे आसले. डिटेल स्टडी करतनी कळलें की हेका आमी इम्प्रूव जर केलें जाल्यार आमकां जे आतां नवीन जे सबस्टेशन जाता ते भशेन आमकां हें करूंक मेळटलें.